नमस्कार. पोया प्राईम खबरो. मायनिंग बंदी असताना नवे बजेटात गोयची येणावळ वाडटा 48%, जोड 5000 कोटी, मोडपाक सोदता 7000 कोटी. पर्रीकार सरकाराचो पहिलो बजेट प्लान फक्त अर्ध लागलो चालीक. पर्रीकार सरकाराक 2 वर्सां कामगिरी आनी सरकाराचेर लोकांच्यो प्रतिक्रिया मिक्स. काय म्हणटात चल्ला बरें, काय जाण तिडकले, चडशे म्हणटात उलय नाशिल्ले बरें. लोकांक जाप दिवपाची राजकीय फुडाऱ्यांनी टिका तांचेर करात, व्यवस्थेचेर न्हय, नाजाल्यार बरे लोक राजकारणात येवचे ना. कन्सेन्शियस जर्नलिझमाचेर मुख्यमंत्र्याचो पत्रकारांक सल्लो. आणि भाजपाचो आमदार विष्णू वाघान काँग्रेसीचो नाच सोडिल्ल्यात जमा. विष्णूक काँग्रेस आमदारांचो विरोध. उत्तरेंतली उमेदवारी चड करून रवीच्या गळ्यात. रवी लागलो तयारेक. खबरो विस्तारान. नवे बजेटा प्रमाण मायनिंग बंदीच्या 2 वर्सांत गोयची येणावळ 48% वाडटा, सरकारूच म्हणटा. मायनिंग नेटार चलताले तेन्ना सुद्धा 2010-12 हे 2 वर्सांत येणावळ वर्साक 1% सुद्धा वाडली ना. बंदीचे 2 वर्सांत ती 48% वाडटा म्हणून सरकाराचो अदमास. गोयची जोड वर्साक 5000 कोटी. सरकार मोडपाक सोदता 7000 कोटी. पर्रीकार सरकाराचे पयले बजेटांतलो फक्त अर्ध प्लान चालीक लागलो. 17% रीण प्रशासन आनी सामाजीक येवजण्यांचेर वापरलें. वो अदमासूय प्रुडंटान तेन्नाच केल्लो. पळयात बजेट पंचनामो. फाटलीं 2 वर्सां जालीं प्रुडंटाचो बजेट पंचनामो तशाक तसो खरो थारला. मायनिंग बंदी आनी अर्थीक मंदी आसतना सरकार कमर्शियल टॅक्साची येणावळ अदमासा परस 500 कोटींनी फुगोवन दाखयता हें सेगीत 2 वर्सां स्पश्ट जालां. अंदूय सरकारान तेंच केलां. कमर्शियल टॅक्साची येणावळ फेब्रुवारी 2100च्या म्हऱ्यान आसतना येता ते वर्सा 2800 कोटींचो कमर्शियल टॅक्स येतलो म्हूण अदमास केला. इतल्यान जाल्लें ना. 2012-13चे बजेट सरकार कितलें चालीक पावलो तें पळयात. येणावळ आनी भांडवल मेळून प्लान केलो 4130 कोटींचो. सरकार मोडूंक पावलो फक्त 2192 कोटी. फक्त 51% बजेट चालीक लागलें. प्रुडंटान ही गजाल तेन्ना अर्थसंकल्प मांडटनाच सांगिल्ली. सरकाराची प्रत्यक्ष येणावळ 1300 कोटींची नेगेटिव्ह बॅलन्स, बजेटांतले 15% बजेट डेफिसीट मतींत धरल्यार सरकार चडांत चड 60 ते 65% बजेट चालीक लावंक पावतलो हो अदमास प्रुडंटान पयलेच डिबेटींत केल्लो. मायनिंग बंदी उपरांत फक्त 51% प्लान बजेट चालीक लागलें. सद्याची येणावळ पळयल्यार नवे बजेटाचें तेंच जावपाचें आसा. अंदू प्रस्न फक्त कमर्शियल टॅक्साचो ना. मायनिंग बंदी उपरांत गोंयचो GDP 20% पडला म्हणून सरकार सुप्रीम कोर्टाक सांगता. मात बजेटांत येणावळीत वर्सुकी 24% वाड दाखयता. हांगा पळयात. गोंयांत मायनिंग सामकें नेटान चलतालें तेन्ना 2010 ते 12 ह्या 2 वर्सांत सरकाराची एकवटीत येणावळ 4722 कोटी वेल्यान 4758 कोटी म्हणल्यार फक्त 36 कोटी वाडली. तातूंत राज्याचो कर, बिगर कर, केंद्रीय कर, अनुदान सगळें आयलें. वाड 1% सुद्दां ना. 2012चें अर्दें वर्स मायनिंग बंद आशिल्लें. 2012-13 वर्सा येणावळ पुज्य 60% पडल्या. केंद्रा कडच्यान येणावळी वाडना, गोंयचीय वाडना. परिस्थिती येणावळ वाडपाची ना, वेल्यान पडटा. अशें आसुनूय 2013 ते 15 ह्या 2 वर्सांत सरकाराचें येणावळीचें गणीत पळयात. ही येणावळ खंय 2 वर्सांत 4758 कोटी वेल्यान 7058 कोटींचेर पावतली. 2358 कोटी वाडटली. खंयच्यान आनी कशी? मायनिंग बंदीन GDP 20% पडले उपरांत येणावळ 48% खंयच्यान वाडटा? इतल्यान जाल्लें ना. अंदू मांडला तो अर्थसंकल्प 10,500 कोटींचो. तातूंत 1600 कोटींची अर्थीक तूट. अर्थसंकल्पांतली येणावळ आनी खर्च एकठांय केल्यार 228 कोटीचो हिशोबूच मेळना. ते शिवाय अंदूची 780 कोटीची फारीक करपाची देणी सरकारान फुडल्या वर्साक धुकल्ल्या. सगळें एकठांय केल्यार 10,500 कोटीचो अर्थसंकल्प
देऊन निवळ 9.5 कोटींचेर पावता. सरकार अर्थसंकल्पात मांडटा ते येणावळीचे तुटीचे आंकडे वर्सा उपरांत प्रत्यक्ष खंय पावतात पळयात. तूट दाखयतात 2 आंकडी, पावतात 3 आंकड्यांचेर. 2012-13 वर्सा काडिल्ले 1371 कोटीच्या रिणांतले 17% रीण म्हणल्यार 216 कोटी सरकारान प्रशासनावेलो नित्याचो खर्च आनी समाजीक येवजण्यो चालीक लावंक केलो. सरकाराची जोड वर्साक 5000 कोटी पूण मोडपाक सोदता 7000 कोटी. मायनिंग सुरू जातलें, नवें केंद्र सरकार भरभरून दितलें म्हणून गोंय सरकार रावला. फाटलीं 2 वर्सां फक्त आशेचेर गेल्या. फुडलें वर्स कशें वतलें सुप्रीम कोर्टाक खबर. गोंय आनी केंद्र सरकाराचे हातांत ना. मायनिंग सुरू जालें वा काडून दवरिल्लें 3.5 दशलक्ष टन बेकायदेशीर मीन सरकाराच्या नांवार जावन आनीक 800 कोटींची कल्पनेंतली येणावळ आयली तरी बजेटांतलें कोडें सुटना. तातूंतूच हो अर्थसंकल्प कोणें व्हरून सुप्रीम कोर्टात दाखयल्यार कितें जावपाचें. कारण मायनिंग बंद आसतना सरकारान येणावळ 50% वाडपाचो अदमास करून प्लान दोबरात केला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मनोहर पर्रीकाराच्या सरकाराक 2 वर्सां जालीं. सरकाराची कामगिरी आनी सरकाराचेर लोकां मदीं कितें मत जालां तें पळोवया म्हूण प्रुडंटान यत्न केलो. पणजे, वास्को, फोंड्या सारकेल्या शारांनी येवच करतल्यांक मेळ्ळे. प्रतिक्रिया मिक्स मेळ्ळ्यो. कांय जाण म्हणटात बरें चल्लां, कांय जाण तिडकले. अजाप म्हळ्यार चडशे जाण म्हणटात सरकाराचेर न उलयल्लें बरें. पळयात रिपोर्ट. गव्हर्मेंटाक 2 वर्सां कंप्लीट जाता, पूण हांव हितून गव्हर्मेंटाक ब्लेम करिना. गव्हर्मेंटान जें करपाक आशिल्लें तें केलें. गव्हर्मेंट जेन्ना फॉर्म जालो तेन्ना टोटली गोंयची जी फायनान्स हे आशिल्ली ती सारकी डावन जाल्ली. आनी आयज जें केलां तें बरें केलां, जें जाता तें बरें जाता. कित्याक आयज जो CM तेणेन जें कितें केलां न्हू आनी जो कितें करता तें बरें चल्लां. BJP सरकारा कडल्यान आमकां खुबश्यो अपेक्षा आशिल्ल्यो, खूब कितें कितें बरें जातलें आशिल्लें. पण फोंड्या जर पळयत, स्पेशली अबावट फोंडा, फोंड्याचें ID हॉस्पिटल घे, येदें व्हडलें क्रोर्स रुपीज स्पेंड करून इतलें बांदलें, पण तातूंत ENT ना, ऑर्थोपॅडीक डॉक्टर्स ना, आनी स्पेशली द सिनियर सिटीजन म्हणटा ताचे ते हाल आसता, ते लायनीन वरां उबे आसता पण तांकां भितर कोण सोडपाक रेडी आसना. तशें पळयत जाल्यार कला मंदीर हें इनकम्प्लीट अजुनूय आसा, थंय कांयच हें ना. आतां ज्या पयलीं जे गिरायक आसनात आतां मायनींग हें जाल्या कारणान सगळ्याचेर परिणाम जाला. पयशाचो वेव्हार जाला. सरकार बरो आहा, बरो चलता, बरें काही इम्प्रुवमेंट बी बरें करला आनी हे काय प्रॉब्लेम बरें. सरकारची स्किमी बीन आवडटा. स्किमी बी केल्यार बरें आहा सरकाराचें आनी बरें डेवलपमेंट बी बरें आहा सगळें सर. आनी कामां बी येता सारकी. प्रॉब्लेम काय ना, डावट बी अशें काय ना, बरो आहा सरकार. परिवर्तन जाय म्हूण गोंयकारांनी मनोहर पर्रीकाराचें सरकार हाडलें. आयतारा सरकाराक 2 वर्सां जालीं. ह्या सरकाराचेर आम आदमीक कितें दिसता काय म्हूण प्रुडंटान विचारल्यार लोक उलोवंक फाटीं फुडें जातात. कांय जाण तोंड उगडूंक सोदिनात. कित्याक खबर ना. आम आदमी उलोवंक तयार ना. भाजीवाल्यांक विचारले, फक्त एकलो उलयलो, बाकीचे तयार नात. पसरकारांक विचारले, फक्त एकलो उलयलो. रिक्षावाल्यांक विचारले, एकलोय उलोवंक तयार ना. सामान्य मनशाक विचारले, एकलोय उलोवंक तयार ना. मोटरसायकल पायलटांक विचारले, एकलोय उलोवंक तयार ना. बस ड्रायव्हरांक सरकाराचेर विचारले, एकूय ड्रायव्हर उलोवंक तयार ना. बस कंडक्टराक विचारले, एकलोय सरकाराचेर उलोवंक तयार ना. अजाप आनी हुस्क्याची गजाल म्हळ्यार प्रुडंट जांकां मेळ्ळे तातले चड जाण तोंडूच उगडूंक सोदिना जाले. तांच्यो जापो घडये सरकारा कडेन आसतल्यो. कोणी वचून सांगात जाल्यार तेंकां काँग्रेसांनी जे केल्लें न्हू तेका तर म्हाजो जाल्यार बिलकूल ओपोज. आयज BJPन पर्रीकारान कितें करून दाखयलां. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.